कुर्सार मारताले हांव कुर्सार मरतालो. अरे हे संतोशान उठता ताका सोमी जेजू कितें सांगता. तर पेद्रू कितें म्हणटा, ना सोम्या ना, हें तुका घडोवंक साध्याच ना, तुका घडोवंक नजो, देव तुका राखो दी म्हूण. आमी म्हणचें तशेंच, आमी म्हणचें तशेंच न्ही. कश्ट आमचेर येवं दीत म्हणून आमी खरें मस्तीन चलचें, पूण देवाच्या मांडावळीन आमच्या कारणा विणें आयलें तर जाल्यार सोम्या तुजी खुशी जावं म्हणून आमी तयार आसा. आमकां आयकूंक नियाळ करूंक आमची जिणे परिवर्तन करूंक कारण जावन आसा वांजेल देवाचें एक देणें जावन आसा. देवाची कृपा मागूंक आयल्या आमी बाळका जेजूची ही एक कृपा जावन आसा, हो कृपेचो घडी जावन आसा. तर उदार मनान देवाचें उतर समजून घेवंक प्रयत्न करया. भाव भयणीनो, जल्मांतल्यान मरता पर्यंत ह्या संवसारांतली आमची जिणी एक पयन. जेजूची जिणी जाल्यार तशीच जावन आसली. हर एकल्याची जिणी एक पयन. ह्या पयन्याचेर ह्या जिणयेचेर आमकां बरें वायट, सूख दूख, कश्ट बेजाराय, भलायकी पिडा, अस्कतगाय घटाय हें सगळें भोगूंक मेळटा. मेळनातलो कोण तो? जेजूक मेळोना गे. मेळोना तर जाल्यार आयचें वांजेल आयचें वाचपा आमी समजून घेवया. तर जेजूची जिणी जावन आसा आमच्या जिणयेचें एक मेल पंक्त. थंय एका दोळ्यान आमी पळय जाय आनी एका दोळ्यान आमी चला जाय. ती जावन आसा मॉडल, एग्जाम्पल. ताच्या जिणयेचेर आमी दिश्ट घालय जाय. ताका हाचे तावन पयस सरूंक जावना. पूण जेजूची जिणी कितें म्हळ्यार इतले कश्ट सुखांनी आसले जाल्यार हर एकांती ताणें बरें केलें, बरें जोडलें. हर एकांती कश्टांत तशें दुखांत हर एका घडये ताचे कश्ट, ताचे दूख, ताचो संतोश, ताचे बेजाराय बऱ्याक सोडोवणेच्या कामाक उपकारले. तशें आमचें जिणें जाता गे. आमी चिंतांव गे तशें जाता या जायना सरस देव जाणा. पूण आमी चिंतांव गे तशें म्हणल्यार सवाल. आमकां देवाची कृपा, बेसांवां, संतोश, आनंद येताना बरें जालें म्हूण भोगता आमकां. आमचे पिडा आयिल्ल्या वेळार, कश्ट आयिल्ल्या वेळार देव आमकां विसर पडला गे म्हूण आमी चिंतांव जावं पुरो. अशें जावंक नजो. न्ही, आमच्या खऱ्या मस्तीन आमचेरच आमी कश्ट हाडचे न्हय, दूख हाडचें न्हय, बेजार हाडचें न्हय. आमी संतोशान वाडोवंक जाय. पूण देवाच्या मांडावळेन तें आयलें तर जाल्यार सोम्या बरी काल्तीमान घालूंक जाय पडटा. तें सबारफुटें आमी करिना. संतोशाच्यो वस्तू आयलेल्या वेळार आमकां संतोशान आमी नाट उठता. कश्टांचे आयलेल्या वेळार देव आमकां कांय विसर पडला काय म्हूण चिंता. तें सामान्य. कश्टांत तशें दुखांत हर एकांती आमी बरें जोडूंक जाय. There has to be nothing waste in our life. हर एक बऱ्याक पडटा. सभापोटी कश्ट चड बऱ्याक पडटा. तर आतां पयल्या वचपाक या आमी. इस्रायल पोरसां इजिप्तांत कश्ट जातालीं, गुलाम जावन आसलीं. नानान ते कश्ट तांचेर आयले. सरस्वरा देवान मोयसेक तांचो सोडवणेचो मनीस जावन धाडलो. देवाचें आजापांत तांणी पळयलीं तांबड्या दर्यांतल्यान. व्हडलें आजाप तें. देवाची शांतीपण थंय दिसून आयलें. तांबड्या दर्यांतल्यान तें पाशार जाताना दे सॉ द सॅंक्टिटी ऑफ गॉड. तुमी चिंतचें, सॅंक्टिटी म्हळ्यार मागणें देवसा म्हणून. सॅंक्टिटी म्हळ्यार हें कितें म्हाका समजना. देवा, द ट्रान्सेंडंटल एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड. आमकां
समजनातलें देवाचें बागेवनपण तांणी पळयलें. तांबड्या दर्यांतल्यान आयले, काण्णा म्हूण तांणी बोब घाली, सरेस्परा देवान मांडना दटलें, पोत्तोनी तांणी तें पळयलें. तांकां समाधान जावना. इजिप्तान आमकां पियाव मेळटात, तें मेळटा, हें मेळटा, हांगा मास ना म्हणून बोब घाली, सरेस्परा देवान तांकां मास जालें. देवाचें बागेवनपण तांणी पोत्तोन आनी पोत्तोन पळयलें. आनी अरण्यात एका स्थळा पावलेल्या वेळार तांणी तंबू मारलो आनी तांकां उदक ना जालें. लोक उपराटलो. आमी इजिप्तांत आसलेल्या वेळार जाय तितलें उदक आसलें, जायते फळ वस्तू खाताले हांव, खुशी जातालें हांव, संतोश भोगतालें हांव. हांगा अरण्यात आमची मोडी पळय जायनागी, तुवें पळोवनागी सुरेस्पराचें बागेवनपण. तांबड्या दर्यांतल्यान तुका पाशार केल्लो देव तुका उदक दिवंक शकनागी. मोइसे आनी आरोन तोंबाच्या बागला गेले आनीक देवा मुखार सरपोडले कितें करचें गी म्हणून. कित्याक लोक उपरटलो, तांकांच मारो मुखार आयलो. सर्वेस्परा देवान ताच्या सांगलें, तुजी बेतकाटी काण गे, त्या फातराक मार म्हूण. कितें केलें मोइसेन? वय ताणें तशेंच केलें. एक पोटी न्हय, 2 पोटी मारलें. घसघसून उदक आयलें. हांगा पळयलें देवाचें बागेवनपण. चुकल्या कडपंतान उदक घेवचें म्हळ्यार कशें तें? देवाचें बागेवनपण तुज्या राजावाचेर ना, तुज्या सायन्साचेर ना, देवाच्या वडविकायाचेर आसा. केदोश देवाचें बागेवनपण तांणी पळयलें. पूण मोइसे पाटी मुखार जालो तसो दिसता. कितेंय जावं दी, अशें तांची जिणी एक पॉयंट जावन आसलें. तांकां कश्ट आसली, बेजाराय आसली, संतोश आसलो. देवाचें बागेवनपण पळयताले. बागेवनपण पळयतना आमचो देव व्हरतो म्हूण ते बोब मारताले. आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार एक बॉम्बेकार नमस्कार करताले. आमी करचें तेंच, आमी करचें तेंच. आमी तांकां दुसोवचें नाका. आमच्या जिणेंत कुटुंबांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी मागणे समेत सोडटा. तें तांणी केल्लें तेंच. आमच्या पुर्वजांनी केल्लें तें आंबोट दाखोव आमच्या ताळ्याक आतां लासतात. वय आतां आमी वांजेलाचेर दिश्ट घालया. जेजू नजरेंतल्यान गलिलेयांतलो आपणाची जिणी लागीं पावल्या म्हूण तो जाणा आसलो. मोर्न लागीं आयला म्हणून पयन सुरू करता आनी येता तो पयल्या सुवातेर त्या पर्वतार तें रुपांतर जाता. आनीक पेद्रू म्हणटा, सोमी हां कितलें बरें हें, आमी हांगा वेचन्स नाका. 3 तंबू घालया, तुका एक, मोइसेक एक आनीक एलियाक एक. कितें म्हणटालो म्हूण तुका चिंता कळ्ळें ना. तशेंच करता आमी. बरें आसल्या वेळार संतोशान उठता, व्हडलें जेवण करता, मस्त दोली बोडयता. वय बारी खुशी. आनी त्याच आमच्या घरा आमच्या जिणेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमचें काळीज चिवळटा, आमचें वण बावता. देव वासागी नांगी म्हूण आमी दुबावता. वय मुखार गेलो तो, ते मुखार गेले देवून आनी आयले फिलिपी. सेजारिया फिलिपी एक जंक्शन जावन आसा. उदेंतीक आनी अस्तंतीक, टू द नॉर्थ एंड द साउथ, ईस्ट एंड द वेस्ट. मुडला आनी पाडला, तेंका आनी बोडगा वेची वाट तें जंक्शन. थंय एक विशेश स्थळ तो. कित्याक म्हळ्यार जायते तरेची तेंपलां आसलीं, सगळी समोर्त्यो आसल्यो, जायत्यो इमाज्यो आसल्यो. सेजारायाकी इमाज म्हणून देव म्हणून आमकां वाडटाले. आनी जायतें बिजनस जातालें. थंय तो आयलो सुमयेचें मांडावळ पळया. ताका दुसरी वाट आसली, मोटवी वाटी आसली. तें हाडून येता तो, जेरुसलेमा येता तो, थंय येता तो आनी थंय रावता. आनी त्या तळार जेजू अपोस्तलां सावल घालता.
मनशा पूत कोण म्हूण न्हू लोक सांगता वय ते सांगता जॉन बॅप्टिस्ट जावंक पुरो एलिया जावंक पुरो या जेरमया जावंक पुरो प्रवादींतलो एकलो म्हणटात ते तर तुमी कितें म्हणटात कोणी तोंड सुटना पेद्रू सांगता तूं जावन आसा क्रिस्त निजा देवाचो पूत तुका कशें कळ्ळें म्हजी माय मेरी म्हजो बाप जुजे हांव सुताराचो पूत कशें कळ्ळें तुका तुज्या राजवान कळटा तुका चिंत्या आज एकलो मागीर तशें चिंतूंक जायना जाल्यार एक सांगचें हांवें तर्का खातीर सांगचें तशें इसाता जाल्यार तूं देव म्हूण ताका घेवंक तयार आसाय आमी तयार आसा आमी ना खंडीत जावं ताका प्रॉफेट म्हूण घेवंक तयार आसले देव म्हूण घेवंक तयार नासले वय पेद्रूकी सांगूंक बारीक खुशी जाली तशेंच ताणें त्या पर्वतारी सांगलें हांगाच तुंबो मारया तुका एक एलियाक एक मोइजेक एक भोव संतोशान तो उडलो हांगा जाल्यार तो संतोश पावलो पूण पेद्रूचे दोळे उक्ते करचे खातीर सोमयान तांकां कुशीन आपवलें म्हळें मनशा पुतान म्हणजे हांवें तुमी म्हज्या सांगाता जेरुजलेम वचूंक आसा आनी थंय म्हाका धरताले मारताले केबडाय करताले नान ते कस दिताले कुर्सार मारताले हांव कुर्सार मरतालो अरे हे संतोशान उरता ताका सोमी जेजू कितें सांगता तर पेद्रू कितें म्हणटा ना सोमया ना हें तुका घडोवंक साध्याच ना तुका घडोवंक नजो देव तुका राखो दी म्हूण आमी म्हणचें तशेंच न्ही कस आमचेर येवं दीत म्हणून आमी खरें मस्तीन चलचें पूण देवाच्या मांडावळीन आमच्या कारणा विने आयले तर जाल्यार सोमया तुजी खुशी जावन म्हणूंक आमी तयार आसा गी आनी दोडट्या मापान आमी कश्ट जाता पयले स्वातेर कश्ट जाता ते कश्ट जावंक पिडा दुसऱ्या मापाचेर कित्याक म्हळ्यार आमचे भितर एक रेवोल्युशन जाता ते आसों नजो वसाचे आसों नजो म्हाका नाका म्हूण हांव भितरय कश्ट जाता भायरय कश्ट जाता बोंतूनय कश्ट जाता हय आमच्या जिणेंत घडटा अशें हाका एक मेल पंक्त जावन आसा जेजू क्रिस्त कितें तें जेजू क्रिस्ता घडलें तें आनेका मापान भावा तुका आनी म्हाका घडटा भयणी तुका आनी म्हाका घडटा आज न्हय फाल्यां घडटा तें घडटाच दुसऱ्यांनी होगळसितना तुका तुजे कान पुलतात दुसऱ्याची निंदा करतना तुज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येता वय की दोनीय एकाच मापान घेवंक तूं तयार आसा गी दोनांत हांवूय बरें हाडोवंक प्रयत्न करता गी सोम्यान केल्लें तें कश्टांत तशें दुखांत बरें काडलें ताचो आनंद तशेंच ताचो पाशाव आमच्या सोडून एक पाव जालो हें सत आमी शिकोवंक जाय आज आमकां खुशी जावं ना खुशी जावं कश्ट आनी दूख बेजार आनी संतोश पिडा आनी भलायकी सगळ्यांक आमकां येता आमी दुसऱ्यांक कोणाक सुकोवन उलयना म्हणून निचो करयेत तुमी करतात हांवूय करता सदांच करता दुसऱ्या विशयां चिंतिना म्हणून निचेव करता हांव दुसऱ्या अन्याय करिना म्हणून निचेव करता सदांच करता हांव कुमगारा उपरांत वय पूण दुसरे म्हाका आड उलयनात म्हणून म्हाका जाता गी दुसरे म्हजेर आड येनात म्हणून म्हाका जाता गी तुमकां जाता गी जायना तांचें तोंड कोणें दमचें तांची जिणी म्हज्या कुशे म्हळ्यार चलता गी तशें म्हळ्यार आमच्या जिणेंत आमच्या कुशे विरोध आमच्या देवाच्या मांडावळा विरोध जावन घडटा तें आमकां सोसूंक आसतलेंच ताचे तावणी बरें वडोवंक आमी प्रयत्न करूं जाय हेंच जावन आसा लिसांव आमची जिणी एक पयन ह्या पयनाचें बरें या वायट सगळें आमकां मेळटा वायट येनास आमी प्रयत्न करूंक जाय पूण देवाच्या मांडावळेन आयलें तर जाल्यार
क्रिस्ताचे दिश्ट घालना ताणें कशी आपणाची जिणी मांडवून हाडली तशेंच आमची जिणी मांडवून हाडी शिवाय आमच्या अंतस्काचें समाधान आमी सांडचें न्हय. तशें आमी जियेयले तर जाल्यार ह्या संवसारांतच आमकां समाधान मेळटलें आनी आमच्या समाधानाच्या जिणये वरवीं शांतीपणाच्या जिणये वरवीं सोम्याचें भाग्यवंतपण आमी पळयतले. सोम्याचें भाग्यवंतपण आमी रूप पळयतले आनी त्या भाग्यवंतपणान संपूर्ण तरान आमकां सस्नीक वांटो मेळटलो. हे भाग तुमकां आनी म्हाका फावो जावं दी. आमेन. कुरड्यांक दिश्ट दिवं ह्या उतरांनी सोम्यानं आपणाचें मिसांव सुरवातलें. पवित्र सभेनं हें मिसांव मुखारून व्हेलें. आमी कर्मेलितांनी 2014 इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक योजन सुरवातलें. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांचीं भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचें योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता, कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेंत. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नावां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता, मात न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करयेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें करूं.